प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगाच्या बाबयनीनो आमी एक कराराक गेल्ल्या, करार आनी एंगेजमेंट आनी सगळी कार्य जालें, बऱ्या तरान जालें, भारी बरें जालें. आनी आयली मस्त संतोशान ती गेली आनी वखाल आनी ताचो बापूय आवय आनी ती आमी कुटुंबाचे सांगाता बसून आमी उलयताले. हांव आनी उलोवन आनी प्रास्तान आसता आनी बऱ्या संतोशान आसोन करून कितलें जॉली नासल्या म्हणना. तितळा तांची एक सैरी आयली आनी म्हणाली कुत्तपटी म्हाका कित्याक मुखार रावना, म्हाका म्हजे कित्याक फोटो काडूना, तुमी हाकाच कापयल्लें म्हाका, हाका अशें करून माठ पडल्या बरी जालें म्हाका म्हणून तिणें कळलें की उलोवंक सुरू केलें. सगळें छाप्पे जावन गेलें. ती ओली रागान उलयली म्हणून तिका मान दिवना म्हणून. हांवें कितल्या त्या भुरग्या खातीर कस काडल्या, हांव ताची मदर न्हू, आनी तुमी म्हाका मान दिवना तशें म्हणून म्हाकाय त्या फोटो काडून मुखार रावना, म्हाकाय ते आपवना म्हणून. आनी तशें म्हणून सगळें ते एकत्तपटी असली बरें सूख संतोशान आसतना सगळीं एकत्तपटी राग हाडून दूख हाडोवची कितलीं जाणां आसात. सगळीं छाप्पे करची. आमचो संतोश एका मिनटांत पाड करची नात गी, पाड करचे नात गी आसात. तांकां कसल्यो दुखता आनी ती कशी त्यो रागान आनी पुरा ती पेट्टात, रागान पेट्टात, आपटे पेटले बरी पेटोवन आनी पुरा आनी ताका तशें पुरा बरो संतोषूच पाड करपाची मस्त जाणां आसात, मस्त जाणां आसात. मोगाच्या न्हू देखून रागा वरवीं कितें हाणावता जाता, खंय पुरा संकश्ट येतात आनी खंय बेजाराय खंत बेजाराय सोंसूं आटापूंक जायनातली खंत दूख आमकां ह्या रागा वरवीं मेळटा. रागा वरवीं मनीस कितें पुरा करता, रागा वरवीं मनीस कितें पुरा करता म्हूण आमी दिसपट्टें पळयता, आमकां आयको मेळटा आनी पेपरांनी आनी आमकां हें सोंसूंक जायनातले विशय रागा वरवीं जाल्ले आमकां कळटात. दूख चडोवंक जायना, बरी शॉक जाल्ल्या बरी जाता. तशें पुरा आमकां जावचें आसा. देखून ही क्रेजी बटांदमची मनशां, ही रागाचो बटांदमलो राग पेटची मनशां आसात. आमचें सत्यानाश आमचें संतोश आनंद पुरा नाश करचें तसली येता. देखून म्हाका राग कसो दिसून येता, एका मनशाक राग आसा म्हूण कळचो कसो. आतां म्हाका त्या मनशाच्या कळटा राग आसा म्हूण कळलो लो ताका चुकोवन खाणी येत नातल्या कशें म्हणी थंड कशें म्हणी त्या रागांतल्यान बचाव जावं. एका मनशाक राग कसो दिसून येता, शॉप जाता, कसो राग आसा म्हूण कळटा. कसो म्हूण सांगल्यार थोडे आमी कालगटे म्हळ्यार थोडे फॅक्ट डील करतना, थोडे फॅक्ट थोडी संगती आमी पळय डील करतना तो राग आमकां दिसून येता. पळया एका स्त्रियांक हप्त्यांत 3 पटी राग येता खंय, सगळे हप्त्यांत. सोमार आयलो जाल्यार मंगळार येना, बुधवार येता, बुधवार आयलो जाल्यार ब्रेस्तार, शुक्रार, हप्त्यान 3 पटी स्त्रियांक राग येता खंय. पूण दादल्यांक हप्त्यांत 6 पटी राग येता खंय. दादल्यांक आनी व्यत्यास पळय मोगाच्यान दादल्यांक आनी स्त्रियांक. तशें स्त्रियांक राग येवचो व्यक्ती विशयांत. ताणें तशें केलें आनी अशें केलें, तें कित्याक तुजे कडेन उलयलें, तो कित्याक तुजे कडेन उलयलो, तिणें कित्याक तुका फोन केलें म्हाका फोन करूना, हाणें कित्याक तुका सांगलें. व्यक्ती विशयांत पीपल. स्त्रियांक केदोळे मनशां विशयांत आनी एका व्यक्ती विशयांत राग येवचो. दादल्यांक आनी मनशांत ताचेडे म्हळें ताणें तशें म्हळें तितलो राग येना. तांकां वस्तू विशयांत. कंप्युटर काम करना जाल्यार हें कालें आज काम करना म्हणून, लायट पेटना जाल्यार आज कालें जाल्यार तो सुचयेक म्हणून सांगून तशें सुचे. आतां टीव्ही ताका पळयता मॅच पळोवंक टीव्ही करंट काडलें जाल्यार ताका बारी राग येता. ताका वस्तू विशयांत. स्त्रियांक केदोळे राग येवचो पळया व्यक्ती विशयांत. ताणें तुजे कडेन सांगलें, म्हजे कडेन सांगून हांव व्यक्ती विशयांत. हाका वस्तू विशयांत मॅकॅनिकल तशें बायक स्टार्ट जावना जाल्यार, कार स्टार्ट जावना जाल्यार आनी तांकां कठीण राग येता. कठीण मॅकॅनिकल थिंग्स केलें जावना जाल्यार, पंप स्टार्ट जावना जाल्यार, घरा लायट पेटना जाल्यार, टॉर्च पेटना जाल्यार, तशें वस्तूंच्या विशयांत ताका दादल्या मनशांक राग येवचो तसो. स्त्रियांक राग येयल्या तक्षण तांणी बोबाडचें ओडल्यान थाळो कोण बोबाडचें वय. दादले खाल करतात. दादल्यांनी फिजिकल म्हूण सांगल्यार दैहीक तरान मारचें, दुखोवचें, दैहीक तरान मारचें तांणी. स्त्रियांनी ओडल्यान वस्तू उडोवच्यो, राग दाखोवचो तसो ओडल्यान वर्बल म्हणटा आमी उलाण्यांत उलोवचें व्हडलो थाळो उखलोवचो, व्हडली बोबाट घालची स्त्रियांनी. दादल्यांनी ताणी फिजिकल दाखोवचें, हात उबरोवचें आनी मारूंक घेवचें तशें फिजिकल वय. पूण मोगाच्यान आमी पळयता तेन्ना पळयता एकलो मनीस वंटी आसा जाल्यार तो काजारी न्ही जाल्लो जाल्यार भयंकर आमी केअरफूल जायचें.
पळयचे खलें खंय मणीस घाले पळयता पळय कहलीं पुरो अवघडांक घडटात अनावतां घालतात कुणयो जातात पळयचे तो एकलो आसलो की तो कुटुंबा गार्गी म्हणून काजारी मनीस जाल्यार ताचो राग अर्दो पूण एकलो आसा जाल्यार अहंकारी या काजार जावन तो एकलोच आसा जाल्यार खंय जाल्यार बारी डेंजर तसो दडतो दादल्यांक 6 पटी राग येता आपत्यांत आका घेतले पटी 12 पटी दडचो म्हळ्यार 12 पटी राग येता देखून बारीक केअरफूल जायचे आमी एकसूर आसा वणटी आसा जाल्यार काजारी आसल्या जाल्यार वण्णी एकसुरी आसतात पळय एकसुरी तांकां म्हणी रागाचे मनशां जाल्यार आमी तितलें केअरफूल जायचे तांकां राग येयलो जाल्यार तितलें केअरफूल आसाचें वय मोगाचें न्हू खंय आमकां राग येवचो आमच्या घरा कडेन आमच्या इतलांत आमच्या घरा विशयांत आमच्या जाग्या विशयांत आमकां राग येवचो वय गे पळया उरल्यावर ऑफिसा विशयांत आमकां राग येना आमी आमच्या बस लेट जाल्यार आमकां तितलो राग येता तितलो येना कठीण राग येवचो उसांबळ राग येवचो आमच्या घरांत आमच्या जाग्यांत जाग्या विशयांत घरा विशयांत जाग्या विशयांत आनी घरा विशयांत सड्ड राग येवचो आमकां सगळो चड राग येवचो तसो देखून मोग केल्ले राग कितें येता म्हळ्यार थोडे फाटी आमकां मोगाच्या न्हू थोडे द्वेश आनी दवरतात तांकां एक खंयली वस्तू मोगाची जाली जाल्यार आनी खाली केलें जाल्यार त्या विशयांत थोड्यांक राग येता मागीर थोडे फाटी मोग केल्ल्या मनशांक इग्गी राग येता आतां बापूय दुयेंसो मोग करता ताणें खंय म्हणी बापायक दुखयलें जाल्यार या ताणें आशेनांतल्या मनशा कडेन उलयता जाल्यार आनी एक चल्यां कडेन सांगता येता जाल्यार सांगलें आयकना जाल्यार आनी ते लेट आयलें जाल्यार कित्याक म्हणटा जाता वायट जाप दिलें बापायन ताचो मोग केलो देखून तो कठीण दुखता पुतान पियोवन आयिल्ल्या वेळार त्या आवय कळलें दुखता म्हणून तितल्या मोगान वाडयला तिणें त्या पुताक कितल्या मोगान वाडयला जाय जालें उठोवन ताका कॉलेजीच्या पयलें पंत्यार उठोवन तिणें रांदून दिलां आतां बिडी व्हरून सिगरेट व्हरून न्हू मार काडीन इस्कलो समजा कठीण दुखता आवय वळवळटा तिका BP आनी सुरू जाता तशें कठीण दुखता वय देखून धाकटेर सांगतात काय म्हळ्यार हे राग आयिल्ल्या वरवीं पन्नास आनी एक पिडा येता खंय सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर सांगतात 50 आनी एक टायपाची पिडा येता खंय 50 आनी एक पिडा ती पुरो नांव सांगूंक गेल्यार आतां वेळ जाता देखून 50 आनी एक पिडा तांचो येतात म्हणटात पॅथॉलॉजिस्ट म्हळ्यार आस्पत्रेन पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट म्हण आसा ही पिडा आनी जाल्यार त्या कारण सोदून काडची पिडा आसा पॅथॉलॉजिस्ट ते सांगतात राग आयल्यार खंय फाटल्यान चड आमकां इरार जावची पिडा येवची फाटल्यान खंय एकच फाटलो घुमटो फाटल्यान पाट नातल्यार फाटल्यान पँकाड नातल्यार फाटल्यान चड दूख येवची म्हण सांगता पॅथॉलॉजिस्ट सांगतात आनी फाटल्यान पोटाक आनी ते तितले सांगनात पूण फाटल्यान दूख म्हूण ते पॅथॉलॉजिस्ट सांगतात ते पॅथॉलॉजिस्ट म्हणल्यार डिपार्टमेंट हांवें बुकार वाचलें ते सांगतात फाटल्यान दूख येता म्हणून देखून थोकडांक तूं फाटीन दूख आयली जाल्यार ते पॅथॉलॉजी सांगल्या बरी रागान फाटल्यान दूख आयल्या म्हणनी दुसरी कारण आसूं पुरो पूण ते म्हणटा चडाव तशें म्हणून वय मगाच्या न्हू राग सूख गी म्हणून राग येवचो सूख गी म्हणून मस्त जण म्हजे कडेन विचारतात राग येवचो सूख गी म्हणून राग येवचो सूख म्हणून सांगूंक साध्य ना राग येवचो सूख म्हणून सांगूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार राग थोडे फाटी अभिवृद्धी करूंक तो अभिवृद्धी करूंक येता आतां भुरग्यांक 10 पटीन शिकोवन भुरगीं एक लेक्का दिलें करिनासतना आयल्यार घोसमारी खेळोन आयल्यार त्या भुरग्याक राग देखना जाल्यार तो भुरगो अभिवृद्धी जाता गी आतां जेवच्या वेळार तो भुरगो जेवंक येना आनी वचोन न्हिदता शिकच्या वेळार वचोन न्हिदता जेवच्या वेळार वचोन न्हिदता ताका उठेन राग येवन ताका सोडीचें म्हूण सांगल्यार तो भुरगो अभिवृद्धी जाता गी डिसिप्लीन जाता गी पयल्या व्हडलो मनीस व्यक्ती जाता गी तो आवय रागान कित्याक येवना म्हण विचारतात का ताची तणकी करता तशें आमी थोडे फाटी तणकी करचें पडटा तशें रागा विशयांत देखून राग केदाळांनी सूख नागनी राग केदाळ सूख जाता राग केदाळ सूख जाता म्हूण सांगल्यार मोगाच्या न्हू राग सूख जावचो केदाळ्या म्हळ्यार आमी राग कंट्रोल करनातल्या वेळार राग कंट्रोल करचे खंयच्या विशयाक कितलो राग म्हण ल्हान विशय जाल्यार इल्लोसो राग व्हडलो विशय जाल्यार इल्लोसो राग रागाचेर कंट्रोल आसाचे खंय काडीचे कोणाचेर काडीचे कित्याक काडीचे म्हणल्यार समजून वचून त्या प्रमाणे राग काडीचे देखून कंट्रोल नासल्या जाल्यार अनकंट्रोल्ड एंगर इज रॉंग कंट्रोल करचे आमी कितलो काल कितें त्या प्रमाणे मात ल्हान संगतीक व्हडलो दिल्यार तो कंट्रोल आहे राग हे दिशा संगतीक आनी पुरा व्हडलो राग आसूं नजो तशें देखून रागाक सारकी प्रतिक्रिया राग थोडे फाटी मोगाचे न्हू सारकी प्रतिक्रिया आमकां थोडे फाटी करता आमी राग सारकी प्रतिक्रिया हांवें थोडे फाटी क्लासीन वगत रावन टिशन पळोवंक आसलें लेखा करना जाल्यार कितले सांगतात आनी गुमान दिनातल्यार तशें जाल्ल्यान हांव भितर येताना भुरगीं बरीं करून आयकतालीं
वाका राग येता तांकां गोत्ता आनी सारता गोत्ता कित्या म्हणून तांची पाट धरता गोत्ता देखून तांकां खेळूंक सोडलो जाल्यार तो खेळटालो कळून आयकूनचे म्हळ्यार पाठां करूंक जाता गी तांच्या पयल्या तांकां बरे रिजल्ट येता गी इस्कॉल अभिवृद्धी येता गी इस्कॉलाचें नांव पाठ जायनासा उरता गी देखून राग जायचे असेंब्ली तशेंच ती मस्त वेळ काणें त्या लायन करून करेक्ट आसा जे म्हाका खंयचे जाल्यार वयर हांव सांगतालो आनी तुमची लायन कित्याक पोरतावन पळयता त्या भुरग्यांक म्हणून सांगता मागीर ती भुरगीं रप्प समान जातात नाजाल्यार वयर तावन तांची नांव आपयतालो तांकां ऑफिसार आपयतालो तशें जाल्ल्यान भुरगीं समाज शिस्तेक येतात तशें देखून सारकी थोडे आमचे राग सारकी प्रतिक्रिया पूण कंट्रोल आसा जे रागाचेर त्या विशयाक मागीर राग आसूं नजो तशें कंट्रोल आसा जे राग नासल्यार मोग करिना म्हणटा म्हणून हर्थ म्हाका भुरग्याचो मोग आसा जाल्यार ताचेर राग दाखोवन ताणें शिकच्या बरी कर न्हू हांव हुशार करता एक आवय भुरग्याचो मोग करता जाल्यार तो कांय शिकनासतना वेळपाट करता शिस्त ना जाल्यार वायट करता जाल्यार आवयक राग येता ती कित्याक ती मोग करता तसो आतां कोण एकलो मार्गार येता खाली विसील घालून येता आमकां राग येना ताका आमी मोग करना जर तर आमी मोग करता जाल्यार आमकां राग येचेत कंट्रोल करता समा करच्या खातीर राग तांचो तो मोग आमी चड करच्या खातीर मोग तांणी वाडच्या खातीर आमी राग दाखयता तशें राग कदाळाय सूख न्ही कंट्रोल करनातलो राग मात सूख कंट्रोल करता आमी कितें करिना जाल्यार तें सुखीक जाता सुखीत पडटा वय देखून म्हाका थोडे राग येना गी राग येता म्हाका न्हू राग येता केदाळे म्हळ्यार हे पळय गिल्टात पळय कितले आमी टॅक्स भरले गिल्टात पळय आनी ती टॅक्स आमचे मारूक रिपेरी जायना पळय दुबळ्यांक ती सहायता मेळना पळय अभिवृद्धी जायना पळय गांव कितल्यांक केल्यार आमचो तत्तू दुखोळ पडल्या तत्तू मारोग कितल्या वर्सांनी 40 वर्सांत आमी मारोग पळयता तो तसोता 40 वर्सांनी इतली टॅक्स काणयला खंय गेले पयशे ते पण इतले खारांची टॅक्स मारूं कित्याक तो जायना जाता म्हणजे दोन आनी कॅमेरा कोणा रावन चेयले फटोफट जालें इलेक्शना टायमार मागीर मारूंक तसोच पण कुऱ्या पुरा इल्लेशें पॅच घालून सोडलें तशें पुरा तो राग येता आनी अणीत पळयतना इनजस्टीस म्हणटा आमी अणीत करतना लुटचें लेख ना ते अणीत पळयतना न्याय नीत ना दुबल्यांक जाय जे जाल्यार दिनास रावतना तें राम पळयतना मस्त आनी आमकां धर्माच्यान खेळटाना म्हज्या जातीचेर खेळटाना म्हज्या धर्माक खेळटाना म्हाका कठीण राग येता कोणें जाल्यार जावन दी आमकां आमच्या धर्माचेर अटॅक करतना कठीण राग येता सोसूंक जायना थोडे फावटी सोसूंक जायना देवाळे मागचे मागीर ते मागण्यांत तय येता तय म्हणटाना आमकां राग येता वय आनी स्त्रियांचे रेप करतना अत्याचार करून ते पेपरार येता टीव्हीचेर दाखयता म्हणटा खोल म्हणजे रगत उण जाल्ल्या बरें जाता म्हाका सोसूंक जायना राग येता तोलो राग रे पळयतना आनी पळय प्रत्येक तरान बापायन केल्लो जागो मरल्या उपरांत भुरगीं सोमांकर वांटे करनात थोड्यान कांय बापाय कुमो करनात येवन राग्याक रावता व्हडलो वांटो जाय जेम रावतात आनी भायर वचून काम केलें पुरो मस्त गळोवन दुडू केल्लीं हांगा एकलो आवय बापायन पळोवन खंय वचनासतना बरो शिकलो हुशार भुरगो आवय बापायन पळोवन साखरी केल्या हांचे आतां 5 करोड 6 करोड आसात बैतन करनाडले ताचे कडेन ताका दिल्ल्या वांट्यान 30 लाखय जायनात हांचे कडेन 5 करोड पर्यंत आनी तातूंत तो जागो ताका दिल्लो जाल्यार हांचे कडेन 5 करोड आसतना ताचे कडेन 1.5 करोड म्हणी आसतालो न्ही ताचो वांटो हिसाबचो कृषी करूंक हांकां गुत्तू ना माडी सुकची तें पळयतना हांची आनी कांय घर पळयता अरबस पळयतना अणीत पळयतना राग येता थोडे फावटी राग येता तशें देखून मोगाचें न्हू जेजूक राग येवना गी आयला जेजूक आयला सारको कंट्रोल करचो राग जेजूक आसुल्लो ताचें बापाचें देवाळ तें बापाक आराधन करचें नीज आराधन करचें बापाक नीज तरान स्पिरितान स्तुती करचें देवाळाचें बापाक आराधन करूं वेपार करूंक न्ही थंय तें विकूंक हें बदलून पयशे आदल बदल करूंक तिंचे पयशे घाल्यार जायनात इस्रायलाचे पयशे जायचे तुमी भायर तावन आयल्यात अमेरिका तावन आयल्या डॉलर जायनात हांगा इस्रायलाचे पयशे शेकेल जायचे देखून ते वेपार वयवाट करचो आंगवणी घालतना तिंचे पयशे दिवन इटलीचे पयशे हांगाचे इस्रायलाचे पयशे तुमी बदलून इस्रायलाचे पयशे काणिके घालचे म्हणून थंय लाभ हांगा टॅक्स घालून आनी पुरा तांणी पयशे करचे तेंचे दुखोर आनी पारवे ते हें म्हणून देवळान भरल्यांत व्यापार आराधन करना आंगवण घाली बापा नमस्कारी ना आराधनी ना कांय ना स्तुती करूं ना देवाक स्तुती वगळाप दिवना तांणी उठून गेली ते राज्याचो राग आयलो आनी ती मेजां पुरा लुटून सोडले हांगा आराधन करा तुमी वेपार भायर करा ती आंगणांत करा म्हूण जेजूक राग आयलो सारको राग तो कंट्रोल केलो जेजून तक्षण कंट्रोल केलो त्या कडेन दाखयलो आनी
मोगाच्यान आमकां भाद्राबांक येजाकांक बुधवाराचे नायट प्रेयर हर एक दीस नायट प्रेयर जाता. बुधवाराच्या नायट प्रेयरांत आमकां एक देव वांजेलाचें वाचपा हर एक दीस एक वांजा वाचप आसा. बुधवाराचे एफेसकारांच्या पत्रांत हांवें काडलें. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 श्लोक 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 तांदूळ खाले म्हणून त्या सूर्य बुडच्या पयलें तूं रागार आसाय जाल्यार राज्य कर. सूर्य बुडच्या पयलें राज्य जाया. मागीर वायटाक इडेन दिनाका सैतानाक इडेन दिनाकात पातकान घालून तुमकां पळय की देवाची उतर सांगता राग पाताक. रागार आमी न्हिदल्या जाल्यार पाताक जाता. देखून सूर्य बुडच्या पयलें राज्य जायचें शांत जायचें म्हणून एफेसकारांक बरयल्या पत्र. सारक्या विशयांचेर देखून आमी सारक्या विशयांचेर आमी राग दवरिचे. राग दाखयल्यार व्हडणी एका बऱ्या उद्देशा खातीर वय आनी तो कंट्रोल करचे राग वय. मग थोडे फावटी आमकां राग उपकारा पडटा, थोडे फावटी उपकारा पडना. थोडे फावटी राग उपकारा पडटा, थोडे फावटी वायटाक पडटा. वायट करता रागान वायट करता. ते वायट जाल्ल्या क्षण घेवजोडलें वायट जाता की मागीर हेरांक आटापूंक जायना तें वायट रागा वरवीं. थोडे रागान कितें करतात म्हणना, कितें रागान वचून पेटोवन कितें करतात म्हणून त्या घडये कितले जीव येतात रागा वरवीं वायट जाता. रागा वरवीं वायट मस्त वायट जाता. देखून वायट राग कंट्रोल करिनातलो मनीस आपले तो आपल्या कंपाउंडा भितर दोरो बांदिनातले म्हणून. कोणे भितर येत सोरांनी भितर येत अटॅकर येत तुज्या घराक भद्रत येत ना म्हणून अर्थ सिटीक. देखून मुनियांच्या ग्रंथांत अध्याय 25 श्लोक 20 आनी 8 25 श्लोक 20 आनी 8 सांगता एक पागोरनातलें शहर तशें राग आसलो मनीस पागोरनातलें शहर. दुस्मान केदाळे पागोरना जाल्यार उतरूंक खायना. आयलो भितर आयले लुटी केली सगळी सिटी नाश करून जाली. तशेंच आमचे राग आसा जाल्यार पागोरनातल्या बरी राग तो घालता आमकां तो नाश करता म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून आमकां येरांनी मॅनिप्युलेट करूंक जाता हस्तक्षेप करूंक जाता. आमकां जर तर राग आसा जाल्यार पागोर नातले आमी कंट्रोल नातले आमी येरांनी आमकां अशें कर तशें कर म्हणून आमकां मॅनिप्युलेट कर. म्हणजे बगणां उडयत ताचेर न्ही राग हाड हाचेडे मोग कर आनी ताचेर अशें कर तशें कर म्हणून आमकां मॅनिप्युलेट हस्तक्षेपाक आमकां गुडोवंक जाता. जर तर म्हजे कडेन राग ना कोणें खालें म्हळ्यार म्हजी बगणां ना ताचेडे राग खावंक जायना. हाचेडे राग जायना, हाचेडे बेजारे दवरिना, हाचे कडेन म्हजो समान तुटयना. ताणें सांगलें म्हणून हांव बिलकूल म्हजे राग ना जाल्यार आनी ताणें केलें गी तशें शिकयता बूद हाळे म्हजी बगणां ताणें बदलिली. ताणें सांगलें येवन हाच्या विशयांत हांव म्हाका मॅनिप्युलेट केलें. म्हाका हस्तक्षेपाक गेलें हांव गुलो ताचेडे राग दवरलो हाचेडे रागार पेटलो ताका बिजनस दिवं ना ताका दुखयलें तांच्या घरा सोयरीक तुटयली हांवें कित्याक म्हळ्यार आनी सांगलें उतार आयकून. म्हाका राग आलो मनीस केदाळे घरान सांगलें आसतना तुका ताणें तशें केलें अशें केलें म्हणटाना हांव कुबळटां. जर तर म्हजे राग ना जाल्यार तशें सांगलें खालें सांगलें पळया मागीर म्हणटा हांव घेत रावता. देखून राग ना आसलो मनशान कोणें कांय करूंक जायना. ताका पागोर आसल्या बरी कोणें भितर येवच्या बरी ना. ताच्या भितर येच्या मती भितर येच्या बरी ना. तो घट्ट मनीस राग नासलो. तो राग आसलो मनीस तो एक धर्मीक वडील जालो जाल्यार आनी एक डायरेक्टर जालो जाल्यार आनी एक हेडमास्टर जालो जाल्यार ताका हेरांनी सांगलें लक्षांत जाली गत हेरांचे राग काडची. कितलीं जाणांक कश्ट जातात इस्कॉलांत कितलीं टिचरांक कश्ट जातात आनी संस्थांनी कितलीं जाणांक कशें जाय. हेरांनी येवन चाडी सांगल्या तक्षण हस्तक्षेप जालो वो हस्तक्षेपा करून सोडलो वो बदल्लो हांगा वयर बसलो. सगळे संसद तो फाट जालो. पळया तुमच्या ऑफिसान डायरेक्टर ते रागिश्ट मनीस जालो जाल्यार हेरांनी सांगलें तो आयकता आनी तो आनी शिकयलें ताका कामांतलें काडटा ताका कश्ट दिता ताका संजेचेर रावयता. तुमचो मॅनेजर तोलो मनीस जालो रागिश्ट मनीस जाल्यार हेरांनी सांगल्यार पुरो ताका हस्तक्षेपाक जावन जाता. देखून तुजेर तो राग काडटा तुका कश्ट दिता. तुजो नवरो कश्टांचो जाल्यार तुजी बायल कितें सारकें करिना वेळ पाड करता म्हणलें जाल्यार तो येवन ताच्या फाटल्यान लागून त्या स्त्रियेची गत जाता. आनी कोणी येवन सांगत जाल्यार तुजो नवरो बेश्टे तांच्या घरा तो वेळ पाड करता म्हणून सांगल्यार ही ताका फोन करून ताचे मांडो खावन ताका बारीक कश्ट दिता. देखून रागिश्ट मनशां आसा जाल्यार हेरांनी सांगलें आयकतात. कोण रागार ना पळय ती शांत उरता. कोणी काल सांगून दी म्हजो देव ताका म्हज्या नवऱ्याक सांबाळटा म्हजो देव म्हज्या पत्नीक सांबाळटा म्हणून देवाचेर फुडटा हांव तशें. देखून म्हाका न्हू राग बरो न्ही तो. देखून हाका एका फेद्दाक फूल म्हणटा आमी फेद्दाक राग खुडले येता पण बुदवंत मनशाक राग निदान येता म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा राग निदान येता. मुनियांच्या ग्रंथ 12 20 आनी 6 बऱ्या मनशा ताका उरो राग केलो तो कूल आसता बरो मनीस बुदवंत मनीस म्हणून. देखून म्हाका न्हू पावरफूल मनीस आमच्या की कूल मनीस जाल्यार बरें. पावरफूल मनीस थोडे बरे रागान पेटयल्ले आसात
फूल मनीस केदाळ रागान पेटाना ते बारी बरे रागान पेटाना ते देखून राग कसो येता म्हण पळया मगच्यानो आमकां राग कसो येता म्हण पळया थोडे फावटी राग कितें वयता म्हण सांगल्यार वडिलांत हांव ताच्या कुटुंबांत हांव कुटाम म्हणतले रागिश्ट कुटाम देखून त्या कुटुंबांत हांव आयिल्ले की तें करतात म्हणना ते हांगा हांव आनी कडेन गेले जाल्यार त्या शेत सांबारा ते कालें करतात म्हणना ताच्या कुटुंबान केल्या बरी तो करता ताचे कुटुंब म्हळ्यार रागिश्ट कुटुंबाचो जाल्यार तो तसोच राग करता देखून टीव्हीत हांव न्हू मोबायलांत हांव आमच्या भुरग्यांक ते रागाची पिक्चरां आनी घालूंक सोडून थंयत हांव शिकतात आवय बापायंत हांव न्हू टीव्हीत हांव न्हू इश्टा मंत्रांत हांव शेजाऱ्यांत हांव न्हू राग आमी शिकचो राग देव बिलकुल दिना जल्माल्या भुरग्याक राग आसना ते हट्ट स्लोली आमी शिकोवन कोण हट्टी जावचे वय देखून मगाच्या न्हू राग कडचो कसो देखून राग कडचो कसो पळया राग 4 वाटांनी दाखयतात 4 वाटांनी दाखयतात एक काले म्हणटा म्हळ्यार मिशीन गन आसतलो टप 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 फुटयता पळय तशें मिशीन गन खोटीन कितल्यान जिशिमान घालता पळय मिशीन गन अशें देखून थोडी मिशीन गन बडा करतात बडा भिरांकूळ बडा करतात बोबाडतात वस्तू उडयतात फुटोवन घालतात आरशे आनी पुरा आयदनां फुटोवन घालतात एक्सप्लोड म्हणटा स्फोट जाता तशें आनी तांकां सायकोलॉजींत वॉकिंग बॉम्ब म्हणटात वॉकिंग बॉम्ब म्हळ्यार सोलसो बॉम्ब केदाळ फुट्टा म्हणना देखून रागीश मनशा लागीं येताना ताच्या इल्लोसो वेळ आसचे आनी समाधान उलोवचो तो वॉकिंग बॉम्ब सोलसो बॉम्ब केदाळ वोते येताना फुट्टागी ओळांगा फुट्टागी असो चलताना खंय फुट्टा म्हण गोतूना देखून तांचे कडेन केअरफूल आसाचे आमी वॉकिंग बॉम्बाडे स्पोटान जाताना आमी एटॅक करतना आमी कूल आसाचे मग कांय ना आनी आबेल पळया खंय ना कोल गुत्तपटी राग येयलो चरक्यात धरलें ताणें आबेलाक आनी थंयत ताका दिशी मारलें ताणें आबेलान तो खलो म्हळ्यार मिशीन गन कूडले टप हांव ते बटन कोणें दामल्यार पुरो वोसो आयलो तूं सगळो बटन कोणें खालें सांगल्यार पुरो थोडे फावटी न्हवरो वचलो मिशीन गन जालो जाल्यार कोणें चूर ताच्या बैलेच्यान सांगल्यार जालें घरा येवन तो कित्याक ना मारता बडयता आनी कान करता तसो आनी कितले फावटी पळयत आनी स्त्रियांनी मार कावंट मेले मरण पावल्ली आसा थोडे फावटी स्त्रियो न्हवरो घरा येयल्या तक्षण बागेल काडल्या तक्षण कोणें सांगला ताका तांचे कडेन उलोवन आसलो म्हूण ती येताना घरा भितर येताना सुरू करता बड मिशीन गन डबा केल्ल्या बरी तशें देखून त्या नमनेर आमी अटॅक करता देखून आमचे कडेन कुडले एकाच घडये मात मागीर थंड जाल्यो राखडल्यासून कुडले कोणी व्हॉट्सॅपार एकटीन धाडलें तो आनी एकल्याची गोमटी कातरता आनी कितरावन बसता हांगा मागीर काल केलें ताकाच गोतूना मगाच्यान थोड्या वर्सां आदीं चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्टान चिकमंगळूर गटार एन्नारपुरा म्हणून ते आवय भुरग्यान आपले चेडूं भुरग्यान तांकां आनी चेडवा भुरग्यांक नर्स जायचे आनी गव्हर्मेंट काम मेळाचें आनी हांव चेडवा सांगात रावता वो बापय कोलो फिवंडो म्हणून बेबदो म्हळ्यार भयंकर बेबदो सोरो पिवन एडिक्ट जाल्लो आनी ताचें गळोवन आनी घरच्यो वस्तू आनी सोन वरतलो देखून आवयन एखाद्या पयशे पुरून दवरले आनी चेडवा सांगले थंय पयशे आहात म्हणून तिका काम करच्या जाग्यार इल्ले बोनस आनी मेळ्ळे ती एका कामां येताली ती बरें कुलीचें काम करना हाडटली आनी त्या गव्हर्मेंटाच्या वचून कुलीचें काम आनी पयशे आनी ती एका भितर दवरले आनी एका जाग्यार वचून घालून पूर्ण तिणें मडकी दवरली आनी त्या मडकेन घालून ती मडकी मातये पण जाली कोणाक गुतनातली चेडवाक गुत आसलें देखून हांवें खंय पयशे दवरले सांग म्हणून एक दीस तो असो आयलो चेडवाक गुतूच ना चेडवान म्हळ्यार तो बापाय कांय करचो ना म्हणून वो 11 वरां रावलो पयशे दी म्हणटाना ते मायमीचे कश्टांचे पयशे तुका कितें जाय म्हणून इल्लो उलोवंक गेलो चेडूं उलोवंक गेलो तो आडे खंय तूं दिना जाल्यार त्यो गोमटी कातरता म्हण चेडूं उलयलें आनी एकडे सोंप्यार वचून बसलें फाटल्यान आयलो ताजी गोमटीत कातरली गोमटी सकयल पडल्या मागीर पुलिसांनी येताना वो कामता बापाय कामता गोमटी चेडवाचे कात जावन वतीन पडल्या पेपरार आयिल्लें तुमी पळयलां जावं पुरो वाचताना ते लोव बी रावता हल्या मनशाचें ये मिशीन गन म्हळ्यार एकूच फ्लॅर अप जावनचे एकूच उजो पेटता आकट्याक उजो पेटला बरें एकूच 5 मिनटांनी मागीर थंड जाल्ल्या उपरांत ते दुसरे त्या घडये मात देखून आमी केअरफूल जायचे त्या मनशा वटू केअरफूल जायचे थोडे मोणे म्हजे सांगा ते क्लास उरलो मगाच्यान खाले म्हळ्यार ताका राग येना अशें अमकें न्हिदलो एक दीस तो न्हिदोन आसलो डेस्काचेर न्हिदोन आसलो
अनेकलो ब्रदर आयलो आनी कितें रे न्हिदलें म्हण आलेलें ताका आयलो राग ताच्या गोमट्या धरलें अशें शटाक खंय तावन ताका बोळ आयलें म्हण अशें धरन आनी धरन आमी दोगां तेगांनी ना जाल्यार ताचो मांडो फुटोवन घालता तो दुवन फुटोवन घालता हेपटी मारलें अशें ताणें डेस्का परतून मारनाका परतून मिठी घालता परतून घालता मारता ताका तो रावंक रावना राग ओके आसलो म्हाका एक हा म्हयनो म्हाका इतलो थंड वो हाच्या खांदार आमी हात घालतले हांव हाचे कडेन उलयतले हांव तामाचो इतलो थंड आलो पळय म्हाका थंड तुमकां गोत्तू ना ते थंड आसात मोणे मोणे म्यूट उलयनात पूण तांकां राग आयलो जाल्यार लगट काडटात केदाळ तो येता म्हूण गोत्तू ना देखून तांकां केदाळ तांची ते फिंत भायर पडटा म्हूण गोत्तू ना यो बा आमी बारीक केअरफूल जायचे तांचे तो आयलो जाल्यार त्या दिसा आमी दोगांनी धरल्यार ताणें सोडून त्या गांधांनी ताच्या मागीर तो ब्रदर तो मार केल्लो ब्रदर ओलो भियेवन कांगाल जावन तो सेमिनरी सोडून गेलो तोलो भिरांकोळ हांवें पळयल्लें देखून राग ना म्हूण दाखयता देखून थोडे फाटी म्हणटा हांव वायलंट न्ही तो वायलंट न्ही तो सायलंट म्हणटा तो वायलंट तो हिंसात्मक न्ही वायलंट न्ही सायलंट थंड म्हणटा हां थंड पळयचे राग उसांबळ जावन दी अब्बा तांचे तोलो दुसरो चिंतूंक जायना तो खालो म्हळ्यार इंगळो पळय इंगळो पयलें खाजराच्या मठार रान्नी घालतले व्हडली कोलतां घालतले येदे इंगळे आसले येदे इंगळे वयर ताचे गोबर म्हणटा भितर पुसू सिमरींग म्हणटा आमी इंग्लिशान सिमरींग खेळदाळे पेपर उडय फूक कर धाडटा एक मोडाल आनी इल्ल्यो सुडयो घाल फूक करून धाडटा आमी बॉल खेळटाना एक खाजराच्या मठवांत रांदून आनी पुरो जाल्लें दनपारान जेवण आनी पुरो जाल्लें व्हडल्यो राणी आल्यो आनी बॉल उडयताना बॉला पळोवन एकलो भुरगो दवलो वचून ताणें राणीन पांय घालो राणीन पांय करता इंगळे पुरो वयर येवन ताची खात आनी पुरो फार येदे पक्के येवन कितले दीस तो आस्पत्रेंत आलो भुरगो तशें देखून ते खेळून ते पळय आतां ते देखून ते तुमी चिंता मोणे फोडून मोगाच्यान गुत्तून तुमकां तांचो राग देखून आमी मस्त रागिश्ट मनशा कडेन केअरफूल जायचे तांचे थंटे वचून वचो तांणी खालें म्हळ्यार सोडीचे थंय वचून तांचेर लासून दी म्हणून भितर दवरतात आनी तो फुसू एक दीस कसो भायर येता म्हणना तो एक्सप्लोड जाता म्हणना हें वय तशें देखून स्लो बर्निंग तांचो राग वय गिळटात तशें जाल्ल्यान तांचें थोडे पोटान दूख ते म्हळ्यार राग गिळचो गिळून पोटाक अटॅक जाता आनी आणखी ते एसिडिटी अल्सर्स पोटान तांची पिडा मूग जाल्ली म्हणना तशें देखून ते नॉट टॉक इट आउट म्हळ्यार उलोवन ते भायर काडिनात ते डोंट टॉक इट आउट बट टेक इट आउट तो एक दीस रागत काडटात उलोवन तो राग काडच्या बदलाक रागत भायर काडटा नॉट टेक इट आउट नॉट टॉक इट आउट बट टेक इट आउट करता गुतपटी राग काडटात देखून तांचे कडेन बरी केअरफूल जायचे आमी देखून मोगाच्यान आमी खालें खाता ते मुख्यांनी आमी खालें भायर घालता ते मुख्या म्हणटात दिवचो तशें देखून इट इज नॉट वॉट यू ईट बट वॉट इट्स यू तुका खालें खाता गे म्हणलें बरें तूं खालें खाताय म्हणलें कोणी विचारलो तुका खालें खाता थोडे फाटी आडे ताणें तशें म्हणलें तर मांडो खाता तुजो आनी अशें म्हणलें म्हणून मांडो करता ताणें आडपाय दिलो म्हणून मांडो खाता ताणें म्हजे भशेन वायट उलयलें मांडो खाता तुका खालें खावून आसा आज खालें खाता खावून आसा तूं खालें खाता म्हणलें मुख्यानी तुका खालें खाता तुज्या मांडो खालें खाता ते म्हणलें देख तुका खालें खावून आसा तो विशय तूं जेजू लागीं दी देखून मिशीन गन आपले मॉडरर्स हे सायलंट आले ते वायलंट जाता सायलंट आले मस्त वायलंट जावन कस्ट कारण जाता देखून आमचे आमी केअरफूल आसाचे वय देखून मोगाच्यान आनी एक जावन आसा खालें म्हळ्यार रागाची थोडे फाटी पिटी पार्टी म्हणटात पिटी पार्टी म्हणून सांगल्यार म्हाका हांव इतलो बरो आलो म्हाका कितें अशें केलें हांव मम्मीक इतलें कुमो केलें म्हाकाय ते मम्मी अशें म्हणाली आनी हांवें इतलें डाडो समो केलो डाडान कित्याक म्हाका अशें पयस सोरलें तांकां मात्र तांचे मात आपणून गेलो डाडा म्हाका कितें म्हणूना हांव म्हळें हांव इतली बरी म्हाका कित्याक म्हण आमी कितें आळे म्हणटा वय गिनींग पळया हें तिसरे टायपाचें पयलेचें मिशीन गन दुसऱ्याचे मोणे हे तिसऱ्याचें खालें म्हूण सांगल्यार माट्टिरांबरी आपूण बरो म्हणून वळवळचें भितर दवरचो राग भितर दवरचो भितर हांव तूं समाना हांव तूं म्हणून तशें म्हणून देखून आमी थोडे फावटी पासी म्हणटा आमी कांय करिना म्हाका शिक्षा मम्मी तुवें कित्याक म्हाका अशें म्हळें म्हणून आमी विचारिना हांवें कांय चूक केली कोण ना हांवें तशें केलें कोण ना देखून डाडान म्हाका आपोवन व्हरूना देखून मामा हांवें अशें केलें कोण ना मम्मीक तें लायक जावना कोण ना म्हाका अशें तें हाडलें तें बरें न्ही तें
ते म्हणजे तुज्यो झरोण 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 जाता कॅन्सर तांद्यान जावचे आनी हाचे वरवीं कॅन्सराची पिडा आनी परत जावचे आमी म्हाका हांवें कितें केलें कोण हांवें कितें केलें कोण म्हूण थोडे फावटी पिशीं जातात थोडे फावटी डिप्रेशनां येतात तशें जातात देखून आमी म्हणायचे तुवें न्ही तुवें कांय चूक केलें ताणें मम्मेन घालून तिका रागयलो तिणें म्हळां म्हणून मम्मीचें कित्याक मम्मी म्हळें म्हण विचारीचें कित्याक डॅडी म्हळें म्हाका अशें म्हण विचारीचें आमी वय देखून आमकांच आमी दुरसात आमकांच आमी ब्लेम करता केदाळे आमकांच आमी ब्लेम करूं हांवें चूक करना जाल्यार हांव बिलकूल म्हाका ब्लेम करिना हांव चूक करनासतना ते पुरो येवन खालें म्हणटा जाल्यार हांव घेयत रावतां कितें म्हळ्यार हांव म्हाका तुवें वायट केलें तुका जायत जें तुवें कित्याक केलें तूंच कारण हांव त्या म्हणू नजो तूं म्हणू पिटी पार्टी म्हणटा ताका पिटी पार्टी करूं नजो म्हाका हांवें दुरसो नजो मेन हांव म्हाका दुरसान हांव चिंतून पळयता हांवें काली केलां ना जाल्यार उगयता आसोन खेळून तांच्या चड हांव आसतां आसोन खेळून म्हजो वेळ पाशार करता हांव तशें देखून म्हाका न्हू आमकांच आमी शिक्षा दिवं नजो आमकांच आमी शिक्षा दिवं नजो देखून थोडे फावटी आमी विचारता वॉट इज रॉंग विथ यू म्हण आमी विचारता वॉट इज रॉंग विथ यू न्ही तशें न्ही वॉट इज रॉंग विथ मी म्हणाचें ती म्हणनात वॉट इज रॉंग विथ यू म्हणनात वॉट इज रॉंग विथ मी म्हणटात वॉट इज रॉंग विथ मी म्हण कोणें हांवें कोणा म्हण वॉट इज रॉंग विथ यू म्हण तांकां म्हणचें युजली आमी तें म्हणटा ही पळय ह्या टायपाची राग भितर दवरचे आनी पळय ती म्हणटात वॉट इज रॉंग विथ मी म्हण तिन जरोवन कणगाण येतात वॉट इज रॉंग विथ मी म्हण देखून एक लक्षण जावन आसा डिप्रेशन येतात डिप्रेशन म्हळ्यार राग भितर दवरून हांगा येतात फादर म्हाका न्हीद पडना जेवंक तोंडार रूच ना जेवंक उदक पियाय मात म्हण जाता न्हिदल्यार न्हीद पडना आनी कांय नाका म्हाका खाल्ल्यार आनी म्हाका बरें दिसना पुरा डल्ल दिसतात ते म्हण सांगतात म्हजे कडेन सांगतात देखून हांवें तुजे कडेन तांचे कडेन विचारचें तुज्या पोटान कसलो राग आहा तुज्या मतीन कसलो राग आहा खाले पद्दत तुमी रागा विशयान उलयतात म्हाका जेवंक रुचना न्हीद पडना आनी म्हाका संतोश ना जिवांत उल्हास ना जिवांत म्हणटा तुमी पोटांत राग म्हणटात तुका राग आयल्यांत आळी अशें जाता म्हण मागीर सोडोवन सांगतना मागीर सुरू करतात अशें जालें रडोवन आनी परत हिंगा सांगतात मायन म्हाका अशें म्हळें सासू मायन आळे अशें जालें म्हज्या न्हवऱ्याच्या विशयान म्हाका न्हवरो असो म्हणालो मायन अशें सांगलें भितरलो राग आनी परत म्हाका इतलें जालें तें कळलें बगलें म्हणना म्हाका अशें करतात न्ही म्हणून आनी हांव जीन काडून वळवळट येता म्हणून मागीर दाखयतात थोड्यांक गर्भकोश येता कॅन्सर आनी परत थोडे फावटी जाता पोटांचें कॅन्सर येता कशें थोड्या दादल्या मनशांक कोलोन कॅन्सर आनी परत येता आख्या हें कारण एक दुसरी कारण आसूं पुरो कानांत आनी पुरो कानांत सोमा जाल्यार हांव तूं येवंक पुरो येवंक पुरो कॅन्सर आनी येवंक पुरो कितें राग डिप्रेशन जावन आनी परत येवंक पुरो देखून तूं घाल करताय गोत्या म्हळ्यार तुजी बगनां फ्रीज करताय राग फ्रीज करताय भायर घालच्या बदलाक आमी आपलो उदक आयसान दोन आयस करता म्हळ्यार तुजो राग भितर दोन आयस करून फ्रीज करून भितर दवरताय तो भायर काडल्यार बरो आहलो देखून वय तशें खातारा थोडे खातारा जिने समावस ना जाल्यार एकत काल जाता म्हण सांगल्यार आमी घाल म्हळ्यार नर्वस ब्रेक जावन जाता खाल घाल उलयल्ल्यान तूं उलयता खंय ह्या घरांत त्या घरा वचून थंय वचून खंय गेला आमी गोतू ना म्हणून खातारा जिने 1-1.5 वर्स जालें तें चेडू नर्वस ब्रेक डावन जाला ताका तांच्या मदें समावसाना कितल्या जाणांक लव करनासलें 4-5 वर्सां जावन काजर जाल्यान 1 वर्सा भितर 1 वर्स जालें तांकां समावसना ताळ पडना समावसना आनी तें मंड्यान ऑफ जालां आनी एक कडेन आमी पळयलें चेड्याक तो डिप्रेशनाक गेला डिप्रेशन म्हळ्यार ताका जेवंक जायना न्हीद जायना कामां वचोंक नाका काम करूंक नाका ताका हांगा हाडिल्लें तो एक पळय लग्ना जिवितांत समावसना जाल्यार कितें ताळ पडना जाल्यार कितें जाता पळय चेडे डिप्रेशन येतात आनी चेड्या नर्वस ब्रेक डावन जाता चेडवांक नर्वस ब्रेक डावन काय उलयतात म्हणून मती कंट्रोल आसना नर्वस ब्रेक डावन जाता देखून तो जेजूच्या पळय गुड समारी तो जेजूच्या काणयेंत वेचीत पुताच्या काणयेंत तो व्हडलो पूत पळय व्हडलो पूत भायर रावता हांवें तुका कुमोग केल्ली न्हय डाडा हांवें तुज्या सांगात आसलो न्हय डाडा हांव तुका सांबाळ्ळें म्हाका 1 बकरो म्हणून दिल्या हांव पार्टी केना म्हूण भायर रावता तो तूं करगाता आळे हलो तो बरो म्हण आमी व्हडलें म्हण चिंतचें आनी आमी तूं करगोनचें हें एक जावन आसा चवथें मात्तिरां बरी आनी तिसरें जालें गे आतां चवथें जावन आसा चवथें राखडची रीत जावन आसा मॅनिपुलेशन हस्तक्षेपा करचें वय देखून आनी हस्तक्षेपा म्हळ्यार मोगाचें न्हू खुबशे हांकां धरूंक जायना मोगाचें
तोली भिरांकोळी हांकां धरच्या बरी ना बोय एका न्हवऱ्याच्या आनी व्हंकले मदें आनी एकले तांचे कोणी सयऱ्यां खेळटा धरूंक तूं जायना होरये खरयेन ताचें चेडवाचें कालें केल्यार पाड करून घालता आनी ताका धरूंक जायना ते लोव येता आनी कालें करता ना एक जोक मात हांवें सांगलो तुवें कितें त्या व्हडलें करून हाडयलें म्हणटा ताचें मूड ऑफ करचें रेस्पेराक वचूंक येता दुयेच्या काजाराक वचूंक येता ती बहिणीच्या व्हडल्या बहिणीच्या दुयेच्या काजारा येवन दोगो विचारल्यांत येवन कालें गे म्हणालें हांवें मागीर तिका कालें जालें म्हणना मग ते इगर्जेन ताणें परत तकले गुल्या ब्रित न्हवरो खावन जाला तुका खावन जाला म्हळ्यार ते मागीर सांजेर येवन म्हणटा हांवें जोक सांगलो तुवें व्हडलें केलें आळे तांकां धरूंक जायना ती तुजे कडेन हगेंदो राग काडटात तुका सोडिना ती तुज्या फाटल्यान पडटात देखून तो चली तुवें कालें केल्लें तांकां दुखलें कालें आसतलें तांणी आशेल्लें कालें तुवें दिवन आसतलें तांची आशा दिवलें तांकां दुखलां तुवें कालें सांगलें न्हू तुज्या फाटल्यान पडटात आनी ते मॅनिपुलेशन करतात हस्तक्षेप करतात हस्तक्षेप म्हणल्यार ह्या नोमनेर ती तुका कश्ट दितात गे धरूंक जायना सदांच पळया दारावाईंत तशेंच कोण येतलें तांणी खेळटा तुका धरूंक जायना कुटुंबांत दारावाईंत टीव्हीचेर मोबायलाचेर दारावाई येतात पळय ताचेर धरूंक जायना तांकां मुवींत पिक्चरांत आनी तांकां धरूंक जायना वय ती कालें करतात म्हळ्यार तांचेर हो तांची ह्या खोट्यापणांत ह्या खंडिंगनेसाचेर तांचे बांदून हाडटात पळया देखून ती तुजे कडेन राग आसा म्हणून सीदा सांगणांत तुजे कडेन राग आसा म्हणून सांगण्यांत लिपो इनडिरेक्टली सार्कॅस्टिकली म्हळ्यार तुका अशें ती कश्ट दितात की तुका धरूंक मेळना तुका तें खाणूंक जायना तें तूं करगताय तुका करगोवच्या बरी करतात तूं करगोवन करून तुका सबाटायज म्हळ्यार वयर पंदा करतात पळय आनी बॉम्ब लिपोवन दवरतात एकूच पिडे येता पुट्टा पळय बॉम्ब कितें सोज्यार मरतात पळय तशेंच हे बॉम्ब पुरून दवरतात तुवें पांय दवरता पुट्टा तुजो पांय तो दूख सुरू जाता सबाटायज करतात आडिमेल करूंक पळयता तांकां धरूंक जायना ती राग अशें भितर दवर न्हू मॅनिपुलेट करून तुका अलें कश्ट दितात की ओली मस्त जाणां म्हज्या जिणेंत हे देवा एक टिचर मुखार बरीच ती फाटल्यान सगळ्यांक पाजरा बाळे तांकां पार्शालिटी करता तिका मुखार धरूंक जायना ती बरें करता तिच्या क्लासीन बरें शिकयताली आनी कोण आयलो जाल्यार ती उलयतात कालें करता येतल्यांक सांग पळयांक आसा मुसरी आनी सगळें मुखार येवन सांगता फाल्यां पदो अशें करचें पदो फाल्यां पिकणी पदो अशें ऑर्गनायज करा म्हूण तांचे वसून दुसरें सांगता तशें करून तुका धरूंक मेळना वय कशें सांगलें तांकां धरून त्या नमने ती स्केच करतात देखून तुजे कडेन राग आसा म्हणून दाखयनात कितलीं कुटुंबांत मायो तश्यो पुताक आनी सुणेक कशें करतात माय अशी तांचें करता की सांगचें नाका थोड्या कडेन ती भाग्यवंत आवय देवत ती चेडक्याची आवय येवन चेडूं येवन अशें नमनेर करता सांगचें नाका थोडे फावटी चेड्याची आवय आनी ताच्या चेडवाच्या कुटुंबाच्या कशी मोदें घालून ती करता म्हणना थोडे फावटी चेडवाची आवय ते लग्न जिवीत पिड्ड्यार करून तांचे कुळार कुटामंत पिड्ड्यार करून पळयता अशें नाना तरेचे मनशांक खंय आसात म्हणून सगळ्यांनी आसात ते आमी सोदून काडचे पडटा कोण ये म्हणून हस्तक्षेप करचें अशें लोविल्लें सांगचें जावया कडेन डायरेक्ट सांगनात अशें म्हूण सांगचें तांकां धरूंक जायना तांचे वरवीं सगळें कुटाम पाड जाता तशें देखून ती व्हडली भक्तीनी सांतिनी बरी जाता सांतिनी म्हूण पळया तुमी ती सांतिनी बरी व्हडल्यो सांतां बरी करतात ती सांतिनी देव आसा अशें म्हणटात आनी करचें सांतिनी व्हडली स्वामिनी बरी करतात ती वय देखून मोगाच्यान जेजूक पळय ते फारिजेवांनी पास म्हणटात व्हडल्यो देवत म्हण दाखयतात आनी जेजू पास म्हणटात लुकाच्या वंजेलांत म्हाका केदाळे दुखचें अध्याय 6:11 म्हाका केदाळे जेजूक ते पास म्हणटात म्हणून ओलें जेजू बरें करून त्याच्या पयल्या 5 अध्यायांत आनी बरा लुकाच्या वंजेलांत जेजून करचें बरेंपण तोंड्यांक दीस दिता बुकेल्यांक खावंक दिता आनी पुरो बरें करता जेजू आनी तशें करून जेरुसलेम येताना हे देवळा कडेन येताना देवळान ते धर्मीक मुखेली व्हडल्यो सांतां बरी दिसतात माथ्यार हे घालून कुट्टू घालून आनी पुरो कोय दिसतात म्हणा पूण जेजूक तांणी पास मांडूंक सोदतात ते म्हणायलें जेजून गूण केल्ल्या आनी पुरो जेजू पास मांडूंक म्हूण खंयच्या तर्फाचे पास म्हणटात पळय आमच्या हांवें देखून मोगाच्या न्हू आतां आमी राग येयल्या वेळार शांत जावचें कशें ही आनी एका एपिसोडांत पळया एकूच फावटी लांब जाता आनी एकट्यांत राग येताना तो निवळचो कसो राग काडचो कसो आमी राग म्हणजे जिणेंतलो भायर घालचो कसो म्हणून आमी 4 वाटो आसात राग काडूंक आनी पुरा मागीर राग आसल्या ताव न्हू आमी बदलून न्हू त्या राग आसल्या मनशां कडेन तो ताका राग आसा म्हण्या ताचो राग हळू करूंक आमी कशें करियेत
हे विशयान म्हाका राग म्हजो राग हांवें काडचो कसो म्हजेडाचलो राग काड बऱ्या तरान करचो कसो काडचो कसो शांत जावचें कशें ह्या विशयान त्यो 2-3 संगती आनी हेरांचो राग निवळचो राग आसल्या मनशाडे आमी कशें डील करचें हाच्या विशयांत आनी एका एपिसोडांत आमी पळया.